आमचे संगीत तू आसाय, सुखा दुखा तू संगी आसा. जेसू दिवन तुजी ससाय, आमकां दिवन तुजी ससाय. आमचे संगीत तू आसाय, सुखा दुखा तू संगी आसा. जेसू दिवन तुजी ससाय, आमकां दिवन तुजी ससाय. बेंबीरान तें आमकां दिसताना, दैरान आमकां तूं भरताय जेसू. बेंबीरान तें आमकां भसताना, दैरान आमकां तूं भरताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, सैत आमकां सोड दिताय जेसू. दुस्मान आमकां वेडो घालताना, सैत आमकां सोड दिताय जेसू. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखान तू संगी आसा. जेसू दिवन तुजी ससाय, आमकां दिवन तुजी ससाय. बेसाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजान तूं भरताय जेसू. बेसाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजान तूं भरताय जेसू. दुखची उतरां काळजाक तोपताना, बोगसून करपा तूं दिताय जेसू. दुखची उतरां काळजाक तोपताना, बोगसून करपा तूं दिताय जेसू. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखान तू संगी आसा. जेसू दिवन तुजी ससाय, आमकां दिवन तुजी ससाय. आमचे संगीत तू आसा, सुखा दुखान तू संगी आसा. जेसू दिवन तुजी ससाय, आमकां दिवन तुजी ससाय. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, परत सक्रामेंतांतल्या ह्या जेसू मुखार आमी आसा. एक घडी बरो सक्रामेंतांतल्या जेजूचेर आमची नदर आमी घालया मोगाचे न्हू. आमच्या दोळ्यांक उंडो दिसता तरी ह्या उंड्यांत लिपोवन आसा. तसो जेसू आमचो सोमी, आमचो देव. आमी गायलेल्या ह्या गितांची उतरां आमी उडास काडली तर, परत मोती काडली तर, आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखांत तूं संगी आसाय. जेजू दिवन तुजी ससाय, आमकां दिवन तुजी ससाय. वय मोगाच्या बाबा भयणी, वसू जेजू आमचे संगी आसा. दीस आनी रात, हर एक दीस, हर एक घडी आमच्या बगलेक आसा. आमच्या सुखांत दुखांत, आमकां बेंबिरांत दोस्ताना
दुस्मान आमकां वेडो घालतना दुखची उतरां जावं आमची कुटुंबाची आमच्या मोगाची आमची बोवारी आमकां उलयतना आमच्या दिसपट्या जिवितांत एक सुरपण आमकां भोगतना तुमी आमचे संगी आसा वस्तू जेजू आमचे संगी आसा आमी एक सुरीनी आमचे संगी तो आसा हर एक दीस हर एक घडी ताचो सांगात ताची ससाई ताची काकुलत आमकां दिवन तरी तो आमचो देव केदो व्हरतो देव कितलो बोळवंतो देव तर ह्या देवाक आमी आराधन करया नामान करया आमचे तकले आमी भागावया मोगाचें खालती आमी जावया आमचे संगी तो आसाय हर एक दीस रात हर एक घडी आमचे संगी आसो तुलसो म्हणलें आमी ओळखून घेवया मोगाचें ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतलो वस्तू जेजू आमी वावर करता वय पूण आमच्या वावराक आमकां सकत दिवची आमच्या वावरांत आमकां जय दिवचे आमच्या दिसपटे जिवितांत बरेंपण दिवचें ह्या जेजून आमचे संगी रावन आमचे संगी आसून आमकां ताच्या कुरपेन बसचो तसो बळवंत देव आमचे संगत आसा तर त्या देवाक आमी नामान करया आराधन करया ताची स्तुती करया एक घडी आमची तकली बागावन त्या सुमयाक आमी मान दिवया मोगाचें ताचे बगर हेर कोण आसा संपूर्ण प्रीत करतलो तासो सांगत आमकां दिता वाटो दैवीक मोगस मोगाच्या बाबा भयणी ताचे बागार एर कोण आसा आमकां दिसपटे आमचे संगी रावन आमकां सांगात दिवचो आमकां आदार दिवचो वस्तू जेजू वस्तू सोमी आमचे संगी रावता आमकां आदार दिता त्या सोमयाक आमी मान करया त्या सोमयाक आमी आराधन करया त्या सोमयाक आमी नामान करया मोगाचें मोगाल भवनांनी वयनीनो माते वाचोवांचेल अध्याय 11 वाक्य 20 आनी 8 म्हणटा येया मुझे ससी तुमी सुमेस्त कस्त तेल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो येया तुमी मुझे ससी कस्त तेल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो मुझे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुझे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वावोंक सुलाभ म्हजें वचें आळो मोगाल भावन आनी भयणीनो सुमयाचें जू आमच्या खांद्यार आमी घेवंक जाय ताचें वचें हाळो कित्याक तो आमचे संगी आसा आमचे संगी तो रावता आमचे संगी तो समकता मोगाल भवन आनी भयणीनो आनी त्या देखून जेजू म्हणटा येया म्हजे सशी हांव तुमकां विशेव दिता हांव तुमकां समाधान दिता खरें समाधान आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमकां मेळचें ताचें थंय मोगाचें प्रत्येक जावन हो म्हयनो मालगड्यांचो आजो आजयांचो म्हयनो जावन आसा प्रत्येक जावन मालगड्यांक प्रायवंतांक पिडेस्तांक ही उतरां सुमयाची सडीत मापान लागू जावची येया हर एका दिसा हर एका घडी म्हजे सरशी हांव तुमकां विशेव दिता हांव तुमकां समाधान दिता हांव तुमकां सांगात दिता हांव तुमचें जिवीत सोलोवन व्हरता म्हणसो तोच जेजू मोगाल भवन आनी भयणीनो तेन्ना त्या जेजून ताच्या जिवानपणा उपरांत ताच्या शिसांक दिश्टी पडले वेळार म्हणली उतरां थंयच समाधान तुमकां ताच्या शिसांक बियेल्ल्यांक खावचेल्ल्यांक बिरांत बरोवन आसलेल्यांक दुबावांत पडलेल्यांक धैर्य दिवच्याक सोमी दिश्टी पडटना हर एक पटी म्हणटा समाधान तुमकां समाधान तुमच्या काळजामनाक समाधान तुमच्या जिविताक म्हणलो जेजू मोगाच्यानो ह्यात भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा
आणि जुआं सोवांजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आणि 7 म्हणता, समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत करचें सोडा, तुमी भियोंचें नाका. तेलगून जेजू परतून आनी परतून म्हणटा, तुमी खंत करचें नाका, तुमी भियोंचें नाका. म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता, म्हजें समाधान हांव सोडून वेता. आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक दिसपरते आमचे संगी रावन आमकां समाधान दिवचो, आमकां धैर्य दिवचो, उत्तेजन दिवचो. तसो जेजू तसो आमच्या मुखार आसा ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान. तर मगाच्या न्हू एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचे जिवीत ह्या घडये ताच्या पांयां तळ आमी आडया. मगाचे न्हू आमचे संवसारी जिवीत अनिश्चित, संवसारी जिवीत 4 दिसांचें. आज आसांव, फाल्यां आसांगी आमी नेनाव. पूण समी म्हणटा, भियोंचें नाका, खंत करची सोडा, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. आमचे संगी तो आसा मगाचे न्हू, ताजें समाधान आमकां दिता. तर त्या सोमया कडेन एक घडी आमी मौनपणी उलोवया. मगाचे न्हू आमचे सुख दुख ताका सांगया, आमचे सुख दुख ताचे कडेन उलोवया. मगाचे न्हू आमकां हर एकल्यागे वळखोवचो, आमकां हर एकल्यागे समजोवचो, आमचो हर एकल्याचो संपूर्ण तरान मोग करचो. तसो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. ते जेजू कडेन एक घडी आमी उलोवया, सांगया आमचे सुख दूख, आमकांच ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. मोगाल भावन आनी भयणीनो, जे कितें आमच्या दिसपट्या जिवितांत भियोवचें, भिरांत हाडचें आसा, तें सगळें ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. मोगाचे न्हू समर्पण करया. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां समाधान दिवचो, सांगात दिवचो आमचे संगी आसो जेजू आमचे मुखार आसा. तसो मोग, तसो सांगातपण आमी सागताना आनी भोगताना ते जेजूक आराधन करन आमी गावया गीत आराधने नामाना पान नंबर 30. सोमिश्ट आमी उबे रावया, आमचे थाळयो पेटोवन ह्या सोमयाक आमी नमान करया. मगाचो ह्या आराधन करया. हो आमचो देव, आमचो मोगाल देव, आमचो मोग करचो. तेन्ना आमच्या सगळ्या काळ जमानांत हांव त्या सोमयाक आमी आराधन करया, नमान करया. आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य घे, अभिषेक घे, आराधना नमना, आराधना नमना, आराधना नमना, आराधना नमना, आराध्य घे, अभिषेक घे, आराधना नमना, आराधना नमना. कुरपेन भरलेलो सोमी आमच्या मुखार आसा. ताचे तोंड वालता कुरपा आमकां हर एक लागी आमच्या दिसपते जिविता मोगान भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत सांपावलान सांगलेल्या प्रमाणे
ताची कृपा बरो, ताची कृपा ताची सकत असल्यार आमकां कांय बेमिरांना. तर आमकां कृपेन भरच्या, सत्तेन भरच्या त्या सोम्याक आमी नमान करया, आराधन करया मगाचे नांव. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೇ. ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಹೇ. ಏ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ಏ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿಮಗೆ, ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ. महिमेचो सागर सोमी जेजू ख्रिस्त आमचे मगर आसा. ताचो उजवाड, ताची सकत, ताची महिमा आमच्या हर एकल्याच्या जिविताक तो पसारता. या महिमेच्या सागराक सोमयाक आमी नमान करया, मगाचे नांव आराधन करया. त्या सोमयाची स्तुती आमी करया. महिमा दीप्तियು ನೀನಾಗಿಯೇ, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಯೇ, ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ. ಹೋ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ, ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ, ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಕ್ಕೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ. ಅಲ್ಲೇಲು ಆಲೆಲುಯಾ, ಆಲೆಲು ಆಲೆಲುಯಾ, 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 ಆಲೆಲು ಆಲೆಲುಯಾ, ಆಲೆಲು ಆಲೆಲುಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. Argan Jesu, glad Jesu, महिमा Jesu, स्तुति तुका Jesu, नमन तुका Jesu, आराधन तुका, नमन तुका, वंदन तुका, प्रणिपात तुका, महिमा तुका, स्तुति तुका, जय जय तुका करते वन Jesu, महिमा बरी Jesu, आमचे संग्यासच्या Jesu, आराधन तुका, नमन तुका, जय जय तुका, आमच्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने आमकां बरंग राज्य आमचे खातीर वावुरच्या भोवमगला Jesu. हालेलुया, 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 हालेलुya. Praise you. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We adore you, Jesus. We worship you, Jesus. Oh, merciful Jesus, you grant us your peace. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kurte mashati bari Jesu. Shanti sagora, kurte sagora. महिमा बरी तमच्या समयांच्या देवांच्या सर्वंदरा आशीर्वादम तुका महिमा तुका स्तुती तुका जय जय तुका हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुका जावं आराधन आनी स्तुती, तुका जावं मान आनी होगलाप, तुका जावं महिमा आता आनी सदा सर्वदा आमेन.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशा मगाच्यानो मोगाल भवन आणि बहिणीनो लुकास वांचेल अध्याय 10 वाक्या 30 आणि 8 तावनो आम्ही वाचले जाल्यार प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमी नियाल करचो वांचेल तसो जावन आसा मिसाक आमी गेल्या जाल्यार आज आमी आयकला तो वांचेल जेजू मार्ता आनी मोरयेच्या घरा गेल्ले ते घडीत ह्या वांचेलांत उल्लेख केला. ह्या वाचपांतल्यो 2 संगती वा 2 वाक्यां विसरून काडल्यात. हांवें थोडो वेळ ह्या 2 वाक्यांचेर आमी इल्लोसो नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. जेजू मार्ता आनी मोरयेच्या घरा गेल्ल्या वेळार मार्ता जेजूक सारबाराय करूंक जेजूक सुदारसूंक कित्याक जेजू त्या कुटुंबाक सोयरो जावन गेल्लो आनी मार्ता खुदनांत रांदच्यार वा जेजूक कितें गरजेचें खाण तें तयार करच्यार पडली पूण मोरी जेजूच्या पांयां तळा बसून आसली. वाक्य 10 म्हणटा मार्ता खुदनांत काम करतना जावंक बरो तिका पुरासन बगलें जावंक बरो एक सोरपण बगलें जावंक बरो इल्लोसो मोसोरी बगलो आपणाची बहीण थंय बसल्या हांव हांगा एकलें काम करता आनी त्या देखून तक्षण जेजू कडेन म्हणलीं तिणें उतरां सोम्या म्हज्या बहिणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडलां हाचे विशयांत तूं कांय खबरेर नाय म्हज्या बहिणीन म्हाका एकल्याकच काम करूंक सोडलां ती तुज्या पांयां बसल्या पूण तूं कांय खबरेर नाय जेजू कडेन आपणाचें दुर्सोने तिणें दवरलें. मोगाल भावानो आनी भयणीनो आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालें जाल्यार आमचें जिवीत बरें करून वेता पूण हर एक दीस एकच न्ही. थोडे बडी एक सोरपण बगोवंक बरो थोडे बडी आमच्या जिवितांत सोडून घडोवंक बरो थोडे बडी सामास बरो थोडे बडी पिडा शिडा येवंक बरो तवळो आमचे एक सवाल सोम्याक हांव इतलो तुजो मोग करता इतले मागणें करता पूण म्हाका कित्याक अशें कित्याक घडता म्हज्या जिवितांत आमचीं दुर्सोने आमचीं सवालां सोम्या मुखार आसात. थोडे दिसा आदीं एका भावा कडेन उलयतलो एका मलगड्याच्या घरांत तो वस्ती करना आसा जंय लग्न जाल्लें भुरगीं आसात जंय तो वावर कुटुंबा खातीर गेला पूण ताच्याच पत्नीन आनी भुरग्यांनी ताका तितलें समाधान संतोष त्या कुटुंबान दिवना ताका इन्कार केल्ले म्हणयेत एकाल्यान ताका घरांत हाडून भायर घाल्ले म्हणयेत. आतां तो थंयसर मालगड्यांच्या घरांत आसा मस्तपडी उलयतना ताच्या तोंडान जावन एकच सवाल हांवें म्हज्या कुटुंबा खातीर इतलें केल्लें म्हज्या बायल्या भुरग्यां खातीर हांव इतलो वावुरलोलो पूण आज म्हाका कित्याक ही परिस्थिती कित्याक हांव आज ह्या घरा पावलां कित्याक म्हज्या जिवितांत अशें घडलें. आनी एक भाव लायक भाव 6 वर्सां धर्मीक क्षेत्रांत वावर सेवा दिल्लो सोम्याचे मीस हांव केल्लो आतां निवृत्त जाला. आतां एकाल्याकान पिडा हर एक दीस म्हणल्यार बरी समस्या ताच्या जिवितांत आनी मस्त बरी ताणें दिसाचे हांवें इतली सेवा सोम्याची केल्ले सोम्याचे इतले मीस हांव केल्ले पूण म्हाका कित्याक ही म्हाका कित्याक हे कश्ट म्हाका कित्याक ही पिडा शिडा म्हाका कित्याक हे कश्ट. मोगाल भावानो आनी भयणीनो आमच्या जिवितांत असलीच एक लांब पट्टी आसूंक बरो जिवीत समाधानाचे संतोषाचे वेताना आमी विसरना पूण जिवितांत सोडून घडतना हे सवाल उदोवचे मनुष्य स्वभावान साज मोगाचे न्हू हर एकल्या आमच्या जिवितांत. माथ्यू वाचोवांचेर अध्याय 20 आनी 7 वाक्या 40 आनी 6 सोम्याच्या जिवितांत असलेंच घडीत उदेल्ल्या वेळार सोम्याची ती उतरां एली एली लामा सबक्तानी तशें म्हळ्यार कितें म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. जेजूनी तेंच म्हणलें हांवें तुजें इतलें मिसांव केलें तुजे खातीर हांव ह्या संवसाराक आयलो तुजे खातीर हांव जियेलो पूण म्हज्या जिवितांत कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय तूं नाय गी म्हज्या सांगाता तूं नाय गी म्हज्या सांगाता कित्याक म्हाका अशें घडटा कित्याक म्हज्या जिवितांत हे कश्ट म्हज्या जिवितांत घडलें. जोब प्रवादी अध्याय 3 वाक्य 3
ताचे जिवितांत जायती ग्रेस्त काय जायते बरेपण आसले, पूण एका घडये जावं देवाचेर पातयेनी विश्वास आसलो तरी एका घडये ताणें म्हळें, हांव जल्मल्लो तो दीस सांज जावं, एका चेरक्याचो गर्भ सांबाळला म्हूण सांगलेली ती रात नापायस जावं, तो दीस अंकर जावं, वयर तावन देव ताची परवा करिना जावं, ताचें दूख ताची बेजाराय ताणें आनी एका रितीन उसारलेली आसा. पवित्र पुस्तकाचेर नदर घाली जाल्यार असलीं जायतीं गणितां आसात. मोगाल भवन आनी भयणीनो, प्रत्येक जण आमकां मालगड्यांक आमच्या जिविताच्या उतार प्रायर एक स्वरुपान बघताना मोग मेळनातल्या वेळार जांबरो जतन सारकी मेळनातल्या वेळार एक स्वरुपणान आसल्या वेळार वा पिडा शिडा दोसल्या वेळार सबार पोटी आमी मालगडेनी इंत सवालां विचारल्या जावं बरो आमी इतलें केलें, आतां येसं कित्याक, ही पिडा शिडा कित्याक. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज एक समजा जाय, हे सवाल आमच्या जिविताची काणी, आमच्या जिविताचो वांटो, आमच्या जिवितांत एक न्ही आनी एका दिसा असलीं दीस उदेंक पुरो, असलीं भोगनां उदेंक पुरो आमी देवाक असलीं सवालां विचारूंक पुरो, आमी असलीं भोगनां उसारूंक पुरो. पूण मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमी एक सोरी न्ही, तेदून आमी तें गीत आज विसलेलें, आमचें संगी तूं आसाय, आमच्या सुखा दुखांत आमकां तूं निरंतर सांगात दिताय. आमी एक सोरी न्ही, आमकां आमी विचारलेल्या वेळार, आमी सांगलेल्या वेळार आमकां आयकून सोमी आमचे सांगत आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमचे लागीं तो उलयता, आमकां तो आयकता, आमकां सांगात दिसपतें आमच्या जिवितांत तो दिता, आमचे मागणें ताका पावता. आमचो देव केप्पो न्ही, मोनो न्ही, तो भोगना नातुल्लो देव न्ही, आमकां हर एक लागीं समजोवचो, हर एक लागीं समजोवचो देव. आनी त्या देखून त्या कोडकाराक ताणें म्हणलें, म्हाका खुशी आसा नितळ जा. तर एक घडी परत आमचे दोळे धांपया मोगाचे न्हू, आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया, आमचे जिवीत ताच्या मुखार हाडया मोगाचे न्हू, आमच्या जिविताचेर एक घडी नदर घालया. असलीं भोगनां, असलीं सवालां, असलीं चिन्नां म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उदेल्यां जावं पुरो. आमच्या जिवितांत थोडे बडी असलो काळोख आयिल्ल्या वेळार, आमी निराशे जाल्लेल्या वेळार आमी ती सवालां उडयल्यां जावंक पुरो, आमची भोगनां उसारल्या जावंक पुरो. हें साज मोगाचें न्हू, हें साज. त्या खातीर आमी बेजार करचे, दूख पावचे, वा आमी तशें करून आसलें म्हणचे नाका. मनुष्य स्वभावान तें साज आनी कोणा लागीं सांगचें, आनी कोणा लागीं उसारचें, न्हय तर म्हज्या सोमया लागीं, म्हज्या धनया लागीं, म्हज्या देवा लागीं सांगना तर आनी कोणा कडेन, आनी कोणा कडेन म्हजी भोगनां सांगची. आमचो देव आमचे संगी आसा, आमचे संगी आसा, आमकां आयकता मोगाचें न्हू. त्या देखून एक घडी ताचे कडेन आमी उलोवया, आमची भोगनां ताका सांगया, आमचे सुख दुख ताका सांगया, आमचे कश्ट संकश्ट ताचे कडेन आमी उलोवया, सांगया ताका आमी. आमच्या मोतींत ती सवालां आसा जाल्यार ताचे कडेन आमी सांगया, ताचे मुखार आमी दवरया मोगाचें न्हू. आमी एक सोरी न्ही. तेगून तुका ताणें म्हणलें, कोणीय तुका सांडल्यार हांव तुका सांडिचो ना, कोणीय तुका सांडल्यार हांव तुका सांडिचो ना. तर त्या सोम्याची स्तुती करणं आमी गावया गीत. सर्वेस्वराची स्तुती करया, महिमे वदूताची कृत्यां नियाळया, सियोनाच्या निवासानं बोब मारा, कित्याक देव आमचे मदें जिवंत आसा मोगाचें न्हू. कित्याक देव आमचे मदें जिवंत आसा. आमचो देव जिवो देव आमकां आयकूंचो, आमचे संगी आसचो. त्या देखून त्या
देवाक नमानकन आराधनकन स्तुतिकन गवया गीत सर्वेश्वराची स्तुती करूया पान नंबर 58. सर्वेस्पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी याड्या सांगता सर्वेस्पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी याड्या सियोनाच्या निवासानो भोप मारा सियोनाच्या निवासानो भोप मारा कित्याक देव आमचे मोते जीवन आसा कित्याक देव आमचे मोते जीवन आसा हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 कष्टातेल्यांचे कष्ट तो आळू करता रडतेल्यांची दुःखां पुसून बुजवून दिता बरदीक वचन आमचे तो वावयता सर्गीचो संतोष आमच्या दिसपत्या जिवितांत हर एका दिसा आमकां दिता तसो सुमी आमचे मुखार आसा त्या सुमयाक आमी आराधन करुया कष्टातेल्याचे कष्ट हाळू करता रडतेल्याचे दुःख पुसून बुसून दिता कष्टातेल्याचे कष्ट हाळू करता रडतेल्याचे दुःख पुसून बुसून दिता बारादीक वचन आमचे तो वावयता बारादीक वचन आमचे तो वावयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्पोराक स्तुती करा हालेलुया सुकून असलेल्या झरींतले नितळ उदक पिवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्ल्या परजेची भूक तो थांबयता सर्गीच्या जेवणान तो जाचोच करता तरी आमचो देव आमचे सांगात आसा दिसपते आमकां कितें गरज आसा ते हर एक तो लाभयता विविध मनशां मार्फत आमकां लाभयता आमकां जायते बरेपण तो करता तर त्या देवाची स्तुती करुया त्या देवाक आमी नमन करुया सुकणत्या सरींतलें तळुधा पियेवंक आमकां तो लाभयता सुकणत्या सरींतलें तळुधा पियेवंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता सर्गींच्या जेवणान दादोस करता सर्गींच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुघाल भवन आणि बहिणीनो दुसरो विषय आयच्या त्या वांचेलांतलो जेजून मार्ताक म्हणली उत्ता मार्ता मार्ता तू सभा संगती विशांत
कंत हुस्को करनासाय पण गरजेचो एक मात्र मुरयेन बरो वांटो विसून काडला आणि तिचे लागसो तो काडणं वरूंक कोणी सच्ची नांत. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो, आयच्या या संवसारांत जायते कश्ट सामासे पिडा शिडा आनी कितें आसा वा आमी चिंतनातले जायते बडी करता, आमी उलयता, आमी सांगता, पूण मस्त भोवटी एक आमी करूंक सुकोन पडटा. मस्त जाणा त्या सोमयाच्या पांया लागीं येवंक, थंय बसोवंक आनी ताचे लागीं सांगोंक, ताचे लागीं उलोवंक आमी सुकोन पडटा. मस्त भोवटी ताचेर पातयेनी ताचो बाबार्थ ना, आमी मस्त वाटो सोदता. जावं बरं आमच्या धर्माक कस्ट आयलेल्या वेळार, आमच्या समाजेंत सोडून घडल्या वेळार आमी कितें पुरो विविध वाटो आसा. जावं बरो कानुना प्रकार, दुसऱ्या प्रकार कितें आसा, हे हर एक वाटो सोदता. पूण मस्त भोवटी आमी मस्त कडेन सांगला, मस्त कडेन आमी पळयला, मस्त भोवटी आमी ताचे लागीं येवन ताच्या पांयान तळा बसून ताचे लागीं उलोवंक, ताका सांगूंक, ताचो आदार मागोवंक आमी मस्त बरी सुकोन पडटा. हे आमच्या जिवितांत पयले आमी करी जाय जालो. तो बरो वांटो आमी हर एकल्यानी विसूंक जाय आसलो. आनी हें केलें जाल्यार आमच्या जिवितांत जायते बडी असर्या अद्भुत आमी अनुभव करतले. मोगाचें हें सत जावन आसा, हें आजुनी करता आनी मुखार करतलें, कित्याक आमच्या मागण्याक बळ आसा. आमी सोमया सांगता कसल्या त्या वेळाक फळ आसा, हें सत. आनी प्रत्येक जण आमी इतलीं जाणां त्याग साखरे बेसकन जावं बरो अरियेका ब्रेस्तारा आमी हांगासर येता, वा आयतार आमी हांगासर येता, आमी मागणें करता, सोमयाच्या पांयां तळ आमी बसता. हो वेळ निर्पळ न्ही मोगाचें न्हू, हाका फळ आसा. आमी मागिल्ल्या त्या मागण्याक बळ आसा, सकत आसा. आनी कितें आमच्या जिवितांत आमी करियेत, आमी कितें हांगा शाश्वीत गी ह्या संवसारांत. हो संवसार हांवें सांगलें 4 दिसांचो. आनी कितें एक मलगडो याजक निवृत्त जाल्लो म्हजे सांगत आसचो. केदाळय म्हाका उलयतना ताणें सांगचें, म्हजे संवसाराचे दीस मुक्त जाले आनी तिसीन सडीत लागीं हांव पावलां. आनी कितें करचें आतां? हो वेळ ताच्या पांया लागीं बसचो, ताचे लागीं उलोवचो, ताचे लागीं सांगचें, ताचे लागीं मागचो हो वेळ. हाचे की दुसरें आमी कितें सडीत करियेत. प्रत्येक जण आमी मालगड्यांनी आमी कितें करचें? आमकां कोणी मान गौरव दिना, आमी आमचे सुख दुख कस कोणा कडेन सांगचें? हर एकल्यांगी आसा सोमी. जर आमी ताच्या पांया लागीं बसता, ताचे लागीं आमी उलयता, ताचे लागीं आमी सांगता जाल्यार ताचे की व्हरतें समाधान, ताचे की व्हरतें दादोसपण आमकां खंय आसा. मोगाल भावनो आनी भयणीनो, लुकाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 2 वाक्या 30 आनी 9 आमी वाचलें जाल्यार जेजूच्या जिवितांत ते आटेविटे उदेल्ल्या वेळार थंय गेलो त्या गेत्सेमनी मळ्याक. थंयसर पवित्र पुस्तक म्हणटा वाक्या 42 तो दिंबयेर पडलो. थंय बापा मुखार दिंबयेर सर पडलो आनी थंयसर दिंबयेर पडोन जेजू मागणें करता. त्या बापा लागीं उलयता आनी म्हणटा, बापा तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे थावन पयस कर, तरी पूण म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं, म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. तोय जेजूय बापा मुखार सर पडलो. ताकाय उशेद आसले, ताचो फाटलाव कोण इतलो लोक आसलो, ताचे इशीस आसले, कोणाय लागीं वचून ताचें दूख उलोवं येता आसलें, सांगी येता आसलें. पूण पयलें तो बापा लागीं गेलो. बापा लागीं एकसुरपणांत थंयसर वचून दिंबयेर पडलो आनी बापा लागीं उलोवंक लागलो. मोगाल भवन आनी भयणीनो, जोब प्रवादी हांवें सांगलें अध्याय 1 वाक्या 20 ताच्या जिवितांत हें पुरो आसलें पुरो ताजें ओगडावन कान गेल्ल्या वेळार, ताची ग्रेस्त काय ताचे जावन पयस गेल्ल्या वेळार ताणें कितें घेतलें? पवित्र पुस्तक म्हणटा जोब अध्याय 1 वाक्य 20 म्हणटा, जोब उठलो, ताणें आपलो दोगलो पिंजलो आनी आपले केस तासले, तो धरणीर सर पडलो आनी ताणें म्हळें, तो धरणीर देवा मुखार सर पडलो आनी म्हणालो, विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो, विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं.
तोही सर पडलो देवा मुखार. विणगो हांव आयिल्लो, विणगो हांव फाटीं येता. म्हजें म्हणलें कितेंय ना. ह्या संवसारान कितेंय आसा तर दिल्लें ताणें. तारीकून तो म्हणालो, देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव सदैव जावं. मस्त बडी आमी चिंचे घालें, हें हांवें केल्लें, हें हांवें जोडलें, हें म्हजें. ह्या संवसारांत आमी चिंचे आंगत शाश्वीत आमी रावता म्हणल्यार त्या बोगणांनी थोडे बडे आमी जियेता. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून आमी परत समजा जाय आमचें जिवीताचो सडीत वांटो, तो बरो वांटो सोमयाच्या पांयान ताळा बसचें, सोमया लागीं उलोवचें, सोमयाक आयकोवचें. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर घाल्यार एक न्हय दोन न्हय हजारो गडितां आमकां वाचूंक मेळटात. एज्राच्या बुकांत अध्याय 9 वाक्य 1 थंयसर आमी पळयलें जाल्यार हेर जातीच्या कडेन ते लोक इस्रायल परजा लोक काजार करून गेलो आनी प्रत्येक तांणी तांच्या धुवां कडेन आपणाचें तशेंच आपल्या पुतांचें लग्न करून देवा विरोधूश पाता करनासल्या वेळार ही खबर आयकतच एज्रा तो उठलो, ताचो दोगलो ताणें पिंजलो, ताचे केस ताणें विद्रोप केले आनी तोय धरणीर सरपडलो आनी देवा मुखार तो आत विस्तारून मागणें करता. मोगाचें न्हू, सगळ्या परजे खातीर देवा कडेन मागणें करता. हर एक घडी थंयसर आमी पळयता. रायाच्या पयल्या पुस्तकान आमी पळयता साल्मांव रायाचे मागणें ते आमकां आयकूंक मेळटा. दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांत अध्याय 6 वाक्य 11 त्या दारियस रायान थंयसर हुकूम दिल्ली, त्याच्या देवांकसून उरल्या खंयच्याय देवांक आराधन केलें जाल्यार सिंहाच्या दोलींत उडयता. आनी थंयसर रायान ह्या दस्तावेजाक ताणें दस्तखत घाल्ली आनी तो वळू दानियेल ताच्या घरा वेता. ताची जनेलां उक्ती आसली, तो दिंबयेर पडटा, हात उबान कोणायकी भियेना. तो देवा कडेन मागता, देवा कडेन मागता. ताचो फळ जावन ताका कैद केलें, सिंहाच्या दोलीन ताका उडयलें, पूण सिंहान ताका कांयच आपडूंक ना. ताच्या मागण्याची सकत देव ताच्या सांगात आसलो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमच्याय मागण्याक बोळ आसा. आमी जर तर त्या मुरये बरी तो बरो वांटो विसरून काडटा, सुमयाच्या पांयान ताळा बसता जाल्यार आमच्याय जिवितांत असर्या अद्भुतां घडटात. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, एक घडी परत आमचे दोळे धांपिया, एकच घडी आमी दोळे धांपिया. आमी आज बरो वांटो विसरून काडला. मोगाचें न्हू, वो बरो वांटो विसरून काडूंक सोमयान आमकां आपयिल्लें. ताणें आपयिल्ल्याक आमी स्पंदन केलां. त्या सोमयाक आमी अर्गां दिवया, ताचो उपकार आमी आठोवया. मोगाचें न्हू, आमच्या दिसपट्या जिवितांत हर एक दीस वो बरो वांटो विसरून काडूंक जावं आमच्या कुटुंबांनी वो थोडो वेळ सोमया सांगता आमी कुटुंबांनी करसूंक. कुटुंबाचें मागणें प्लस वैयक्तीक मागणें. थोडो वेळ वैयक्तीक तरान ताचे कडेन बसचें, ताचे कडेन उलोवचें, वो बरो वांटो विसरून काडूंक. आमकां कृपा दी म्हूण त्या सोमया कडेन आमी मागया. मोगाचें न्हू, आमी कितेंच न्ही मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत आज आसा फाल्यां आसा गिन्नें ना, अनिश्चित. ह्या संवसारांत हांव पाटी वेताना कितेंच व्हरून वचना हांव. मोगाचें न्हू, कितेंच व्हरूंक जायना. तर ह्या संवसारांत आमी अनुभव करूंक जाय, साकोंक जाय. त्या सोमयाक त्या देखून किर्तनकार म्हणटा, साका आनी पळया कितलो स्वादीक गॉड आमचो सोमी, आमचो देव कितलो स्वादीक गॉड. आमकां रसल्लो, आमकां पस्सो तो. तर त्या सोमयाक आमी परत स्तुती करून गावया. गीत ना निन्न सृष्टिसिदा देवा, पान नंबर 133. ना निन्न सृष्टिसिदा देवा हें गीत आमी गावया. आनी आमच्या देवान आमकां रसल्लें, आमी ताचे मुखार आमी कितेंच न्ही. मोगाचें न्हू, आमचो मोग करता त्या एक चारान एक कोरास आमी गावया.
आणि त्या सोमयाक आमच्या काल जमानाचो मान आमी भेटोवया मोगाच्यान सगळं आमी उबे रावया. आमच्या दिसपत्या जिवितान हर एक दीस आमचे संगी रावचो, आमचो हात धनसो लावचो. ओ तू देव मोगाच्यानो त्यागून तो म्हणटा भिये नाका बाबा, भिये नाका पुता, भिये नाका दुवे, हांव हर एक दीस हांव तुका राखता. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಬಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸುವ ದೇವ. ನಾನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕರಬಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ಎಂದೆಂದು ಜೀವಿಸು ದೇವ. ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಹೆದರದಿರು, ಹೆದರದಿರು ಮಗನೇ ಮಗಳೇ, ನಾನಿನ್ನ ಕಾಯುವೆನು. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ಅಂಜದಿರು ಓ ಮುದ್ದು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವೆ. ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ದೇವ, ನಾನಿನ್ನ ಕರುಣಿಸುವ ದೇವ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. ಜಗವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಕಂದ, ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ, ನಾನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡೆನು ಚಿನ್ನ. आमचो हात धरसो सोमी, आमचो हात सोडिना, तो आमचे लागीं उलयता. तर आमी तो बरो वांटो मोरये बरी विसूंक आसा. तर आतां तीस बरी खबर, तीस सोमयाची उतरां, तो बरो वांटो आमी आयकूंक आमकां आमी तयार करया. हे देवाचे उतार परगट करच्या आमच्या भावा खातीर, हे देवाचे उतार घेवच्या आमकां हर एक लागीं या देवाच्या उतराच्या सत्तेक समर्पण करूया. एक घडी मौनपणे आम्ही मागया. सा मते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26 ते 28ನೇ वाक्य. ते जेवणार असताना जेजून उंडो घेतलो आणि अर्गांदितच तो मोडलो आणि आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया आणि खाया, ही मुची कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली आणि देवाक अर्गांदितच तांकां ती वांटली, म्हणून तुमी समेस्त हांतलें पियेया, कित्याक हे म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें समेस्त मनशा पासत पातकांच्या वखसाण्या खातीर तें वरवतलें. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या वचपा मुखांतर म्हणटा, हे म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें समेस्त मनशा पासत पातकाच्या वखसाण्या खातीर तें वरयतलें. आमी हे उतार हर एका मिसा वेळार आयकता. तरी पूण असो महत्व आमी कितलें जाणा निजाय की ह्या पवित्र रक्ता विशयांत आमी जाणाव जाल्यार
त्या मिसा वेळार चड आनी चड अर्थभरीत रितीन हांवान तूं भाग घेवंक शकता मोगाच्या न्हू. त्यो सोल्लो जावन आसा सोम्या जिसून थीर केल्लो सोडवणेचो सोल्लो. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार झकारिया प्रवादीच्या 9व्या अध्यायांत 11वें आनी 12वें वाक्य अशें म्हणटा, तुजे विशीं सांगचें जाल्यार हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराच्या रक्ताक लागून हांव तुज्या कैद्यांक उदाकनातलेल्या फोंडांतली निवारतलो. भरवशान वाट पळोवन आसलेल्या कैद्यानो खोट्याक परतून येया. वय आज हांव परगट करता, हांव तुका दोड्या मापान फारीक करतलो. स्वामी जिसू म्हणटा कराराचें ते रगात. झकारिया प्रवाद म्हणटा कराराचें ते रगात, सोल्ल्याचें ते रगात. आनी हे रगत पवित्र पुस्तक म्हणटा कैद्यांक सुटका दिता, मात्र न्ही उदाकनातल्या फोंडांतली समेत निवारता. हांव आनी तूं कैदी मोगाच्या न्हू. पातकाच्या बंधनांत, विविध सवयेच्या बंधनांत हांवान तूं कैदी जावन आसा. मुखलें उतर आमी नियाळ करता आसतना कितले कश्ट एक सोडवून मेळोवंक म्हणलें आमी नियाळ करतले. कितले कश्ट गे म्हणून हांगासर स्पश्ट तरान पळयत पुस्तक म्हणटा कराराच्या रक्ताक लागून, सामान्य रगत न्ही तें जावन आसा सोल्ल्याचें रगत. आनी म्हणटा भरवशान वाट पळोवन आसल्या कैद्यानो खोट्याक परतून येया. तुमी कितले कैदे विविध रितींनी दोळ्यांक दिसनातल्या त्या बंधनांत हांवान तूं कैदी जावन आसा मोगाच्या न्हू. आनी सर्वेस्पर म्हणटा येया मुझे थंय येया. आनी आज हांव तुमकां परगट करून सांगता, तुमकां दोड्या मापान आशिर्वाद करता म्हणून. कित्याक त्या कराराच्या रगत मोग गरजेचें. पवित्र पुस्तक म्हणटा रक्तांत आसा जीव. जर तर सोम्या जेजूच्या रक्तांत तर कोण आसा? देवाचो जीव आसा. पवित्र पुस्तक लेवी शास्त्रांत 11व्या अध्याय 17वें वाक्य म्हणटा कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा, तुमच्या जिवां खातीर प्राजताची रीत वेदीरचेर चलोवचे खातीर हांवें से रगत तुमकां दिलां. कित्याक रक्तांत जीव आसा देखून तें पाप परिहार करता. ह्या हांवें तुवें सोम्या जेजूचें रगत सवता आसतना ह्या रक्तान मोगाच्या न्हू सर्वेस्पराचें जीव आसा. सर्वेस्परा देवाचो जीव आसा. आनी त्या देखून त्या रक्ताक विशिश्ट तराचें बोळ आसा, विशिश्ट तराचें बोळ आसा. हांवें तुवें मुस्तपुटी आयकलां अब्रामान इजाकाक बली दिवंक वचें. देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताची बली स्विकार करचें. आनी एक पवित्र पुस्तकांत एक उल्लेख आसा. एक बापूय आपल्याच पुताक होम बली भेटयता आनी सुटका जोडून घेता. जर तर ह्या विशयांत आमी एक घडे घमान दिलें जाल्यार जेजूच्या रक्ताचो म्हत्व हांव तूं मुस्त जाणा जाता. हांव रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायांत थंयसर एक घटन उल्लेख केला. आनी तें जावन आसा इस्रायलाचो राय जेहोराम, तशेंच जुदाचो राय आनी एदोमाचे राय मोवाब रायाच्या विरोध झुजोवंक वेतात. आनी थोडेच दिसांनी एका हप्त्या भितर ते वेतात. एक राय एक जावन वेतात, पूण तांकां उदक मेळना. आनी त्या वेळ इस्रायलाचो राय जेहोराम कंगाल जाता. सर्वेस्परान आमकां मोवाबाच्या घासांत घाल्यात म्हणून. त्या वेळ जुदाचो राय जेहोशाफाट म्हणटा कांय म्हणी सर्वेस्परचो दर्शी कांय ना हांगी. आनी त्या वेळार कोण एक म्हणटा आसा एलिशा म्हणलो एक प्रवादी आसा. आनी तर हे एलिशा कडेन ह्या महाप्रवाद्या कडेन
वो इस्रायल असो राय आनी जुदेव असो राय थंयसर वेतात मोगाचें न्हू. आनी थंयसर ते विचारतात अशें आमी झूज करूंक वेता कितें गी म्हणून. आनी थवळ एलिशा म्हणटा अशें सांगता सर्वेस्पोर, ह्या फलक्यान तुमी कितें उदक ना म्हणून रडटात गे, ह्या फलक्यान जायते फोण कोंडा, कित्याक सर्वेस्पोर म्हणटा तुमकां वारें वा पावस दिसनातल्यारय हें फलकें उदकान भरतलें आनी तुमकां तुमच्या बोकऱ्या हिणांक आनी गोरवांक पिवंक उदक मेळटलें. पूण सर्वेस्पोराक हें भोव उणें म्हूण दिसता. देखून मोवाबकारांक तुमच्या हातान घालतलो, तुमी हर एक खोट्या शहराचो नाश करतल्यात, फळांचे रोग परतितल्यात, उदकाच्यो झरी बंद करतल्यात आनी सगळीं पिकाळ शेतां पथरांनी भरतल्यात. हें जावन आसा एलिशा म्हळ्यार एका महाप्रवाद्या मुखांत सर्वेस्पोरा देवान उलयल्लें उतार. आनी ह्या उतरा प्रमाणे उपरांत हे झुजाक वेतात. झूज चलता आनीक झूज चलता आसतना हे इस्रायलकार एका भोळादीक तरान झुजोंक वेतात. आनी थंयसर आमी पळयलें जाल्यार जें कितें हांगासर सांगलें थंयसर घडोवंक सुरू जाता. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा इस्रायल तांचे पाड धरून गेले, म्हळ्यार मोवाबाचे पाड धरून गेले. तांणी तांच्या शहरांचो नाश केलो. तांचे मदल्या हर एकल्यान पिकाळ शेतां दंपा पर्यंत तांतूं फातर उडयले. तांणी सगळ्यो उदकासरी बंद केल्यो, हर एक फळांचो रोग परतिलो. शेवटी कीर हेर्शेत मात्र उरलें, एक शहर मात उरलें. गोपिणीकारांनी ह्या शहराक वेडो घालो आनी ताचेर आक्रमण केलें. आतांचें आमी खान दिवन आमी आयकुचें दिसलें एक घटन जावन आसा. सगळे मोवाबकार तो राय चलवता, सगळ्यांतल्यान चलवता आनी अकरेच्या शहराक हे इस्रायलकाराचे व्यक्ती सैनीक येवन सगळे बंदड्यान घालतात. आनी मोवाबकार रायाक साध्य आसना, भायर येवंक कितें केल्यार साध्य ना. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा आपूण सोलोवचार आसा म्हूण मोवाबाच्या रायाक कळी जातच ताणें 600 तलवारधारी सैनिकां सवें आरामाच्या रायाशी वचूंक प्रयत्न केलो. पूण हें ताच्यान जालें ना. कित्याक जालें ना? तितले ते राय अशें हाचेर झुजताले की कितें केल्यार ताका भायर येवंक साध्य जावना, कितें केल्यार ताका मोवाबाच्या रायाक कांय करूंक साध्य जावना. आखरेक तो एक उपाय करता, आखरेक एक उपाय, आनी तो ताका फळ दिता. आनी तो जावन आसा देखून ताणें आपणा उपरांत राय जावंकसो आसलेल्या आपल्या प्रथम जनीत पुताक घेतलो आनी पागाराचेर ताजी होम बली भेटयली. आपल्याच पुताक काडटा, त्या पुताक खाण तो होम बली भेटयता. आनी नेक्स्ट कितें जाता पळया. इतले विश्वासान आयिल्ले हे इस्रायलीत घर येदें व्हडलें सैन्य आसलें तें आतां कितें करता, हांगासर एक होम बली आपल्याच पुताची मोबराय भेटयता. आनी तक्षण पळयत पुस्तक म्हणटा तेन्ना इस्रायला तेंचेर कठीण क्रोध देवलो आनी ते थंयचे भायर सरून आपल्या देशाक फाटीं गेले. आपल्या देशाक फाटीं गेले. ते दळमसर चलवंकूच ह्या मोबराय कितें करूंक जाता आसना ते राय बळादीक रितीन आंगार पडून छटणी करून उडयतात. छटणी करून म्हणल्यार बरें उडयतात. खेदाळा त्या रायान आपल्याच पुताक होम बली भेटयली गे. तक्षण इस्रायलकारांचें सगळें बळ संपूर्ण उसाळटा आनी ते फाटीं सरतात आनी मोबरायचो जीव वाचता. जर तर एका सामान्य मनशाच्या एका जिवाक बली भेटयल्ल्या वेळार इतली एक सकत आसा जाल्यार हांवें तुवें चिंतूंक जाय सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या बलयेक कितली व्हडली सकत आसूंक ना. सोम्या जेजू हांव तूं जाणाव तो देव. जर तर देवाचेंच रगत बली भेटोवन येता जाल्यार त्या रगताक कितलें बळ आसचें ना मोगाचें न्हू. त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय हें सोडवणेचें रगत. त्या देखून
पवित्र पुस्तक म्हणटा सामतेवाच्या 20व्या अध्यायांत 28वें म्हणटा मनशा पोताकी पोती हेरांक आपल्या सेवे सकरेक लावंक न्ही बगार आपणेच हेरांची सेवा सक्री करूंक आनी सोमेस्ताच्या सोडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. हें वाक्य आमी जाय परते फावटी आयकलां ल्हान तावने आज पर्यंत हांवें तुवें मुस्त फावटी आयकलां. कितें म्हणटा म्हळ्यार जेजून सोडवणेक दिवच्या खातीर रगत वरयलें. उडास दवरी जाय. सोडवणेचें मोल आनी सामान्य मोलाक व्यत्यास मुस्त आसा. जर तर हांव मार्केटीक गेलो ह्या रांदे कितले म्हूण सांगलें जाल्यार तो एक मोल सांगता, त्या मोलाक इल्लें सोडवणेकान हांव काण घेता. पूण सोडवणेचें मोल तशें न्ही. सोडवणेचें मोल म्हळ्यार एकल्या खबजेकान व्हरता आनी ताच्या मुठी भितर त्या व्यक्तीक दवरता आनी तो कोरोडांनी पयशे डिमांड करता. त्या मनशाचें मोल कितलें न्ही, पूण ताका कितलें ताका पिळूंक साध्य आसा तितलें कोरोडांनी तो विचारता. आमी जाणां मस्त फावटी किडनॅप करतात भुरग्यांक, जाय तितलें विचारतात. सोडवणेचें मोल जावन जर तर म्हज्या चिंते एका बरो एक घट्ट तरणाटो आसा, अशी मूठ ताणें धरल्या आनी एका ल्हान भुरग्याक आपोवन म्हणटा ही मूठ सोडय म्हणून. सोडोवंक जाता? खंडीत जायना. एका ल्हान भुरग्याक एका तरणाट्यान अशें मूठ धरली जाल्यार ती मूठ सोडोवंक खंडीत जायना. तेच प्रमाणे हांवें तुवें पाता केल्ल्या वेळार सैतानाच्या हातांत सुटका दवरूंक आमकां जायना. त्या देखून एकलो जर तर एका वायट सवयेक पडलो जाल्यार त्या वायट सवयेंतून भायर येवंक मुस्त कश्ट आसा. मुस्त कश्ट आसा आमकां सांगूंक सुलाभ. जाय तितले कडेन कावन्सिलींग करतात, तशें करी जें पडटा अशें करी जें पडटा पुरो म्हणटात. पूण तो व्यक्ती भायर येवन थोड्याच दिसांनी परत ताका सेवेता. कित्याक ते बंधनांत हांव सुटका जोडोवंक सर्वेस्पराच्या सक्ते विणे खंयच्याय सक्तेत हांव ते असाध्य मोगाचें खंयच्या सक्तेंत ते असाध्य जावन आसा. हांव तुमकां 3 उदाहरण दवरतां सोडवणेचें. हांवें तुवें चिंतचें म्हाकाय म्हळ्यार हें नियाळ करता आसतनाच म्हाकाय इतल्या मुखार हांव गेल्लो. पयलीं म्हाकाय सोडवणेचें मोल जेजूचें हांव आयकतालो वय म्हण सांगतालो, पूण ताचें निसायक मोल म्हाका अर्थ जावंक नासलें. पवित्र पुस्तकांत हांव जाणां पातका वरवीं मनीस बंधनांत पडचे आमी जाय तितलें आयकलां. मोयशे इस्रायलकारांक सोडवण दिवंक गेल्लो विशिश्ट व्यक्ती आनी हो इतल्या पवित्र आत्म्यान भरलेलो की थंयसर न्यायनीत समाधान करच्या खातीर सर्वेस्पर देवस्थानाक तुका पुरासण जाता न्ही म्हणून ताच्या आत्म्याच्या सक्तेंतलो इल्लोसो आत्म्याचे सकत 70 जाणांक वांटोवन दिता आनी त्या पवित्र आत्म्यान भरतात. म्हळ्यार हांव चिंता इतलेशे सकत 70 जाणांक वांटल्यार ते पवित्र आत्म्यान भरले जाल्यार ह्या मोयचे कितलो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरून आसूंक पुरो. आनी असलो व्यक्ती मरता कित्याक म्हळ्यार मनशा सैमान हर एकल्याक आमकां मरण आसा. पूण मेल्या उपरांत कितें जाता म्हणलें सवाल पवित्र पुस्तक म्हणटा जुदाच्या पत्रांत 9वें वाक्य तरी पूण श्रेष्ठ पडव्या मिंगेलीन सैत मोयजेची कूड आपले स्वाधीन करचे विशयंत वाद विवाद करणं देवसारा लागीं झुजताना ताचे विरोध अकमानाच्या उतरांनी शिक्षेचें फर्माण उसारोंक धैर्य घेवंक ना. बगार ताणें इतलेंच मुळे सर्वेस्पर तुका बेश्टाव. मोयचे इतलो भाग्यवंत इतलो पवित्र म्हज्या सक्तेन भरलेलो जर तर तो मरतना ताच्या कुडीक सैतान येवन रावलो आनी सोडिना म्हणून रावलो जाल्यार हांवें आनी तुवें खंय आसा मोगाचें न्हू, खंयसर आसा हांव आनी तूं. ती मूठ सैतानाची इतली घट मोठ गे ना ह्या मनशाक हांव सोडिना जावंक पुरो. ताणें एका इस्रायल घरा राखच्या खातीर ताणें एका इजिप्त घराक येवशें मारलें. थंय ताच्या दृश्टीन एक पताक जावंक पुरो. कितें म्हूण हांव आनी तूं नेणो मोगाचें न्हू. खंयच्या कारणा खातीर त्या सैतानान तितल्या रितीर तितल्या भाग्यवंत मोयशे काळचे कूड तो बंधनान दवरूंक पळयता.
आणि त्या बंधनान सुटका जाय जाल्यार ह्या मोयचे करना ह्या मोयचेच्या इतल्या पवित्रपणा वरवीं साध्य जावंक ना. भगार मिंगेलीन येवन सर्वेस्पराच्या बाबतीन झूज करन ती कूड ताजे थंय देवाच्या ताब्यात थंय गेजय जाल्यार कितली ते एक मूठ म्हणून ह्या बंधनाचे संकल्पण हांवें तुवें चिंतयेत. हाचे उपरांत कोण आयलो मोयजे उपरांत? ताज्या उपरांत येता जोशुआ. मोयजे मेल्या उपरांत जोशुआ येता आनी जोशुआ जायतीं झुजां जिखता. हांव तुवें जाणां जायतीं झुजां जिखलो आनीक ह्या इस्रायलेकारांक त्या बसयल्ल्या गांवाक व्हरून पावयलो. हात घाले हर एकी झूज तो जिखोन आसलो. असल्या जोशुआची परिस्थिती पळया. पवित्र पुस्तक म्हणटा जकार्याच्या ग्रंथांत 3ऱ्या अध्यायान 1 ते 5 वाक्य. चवथें दर्शन प्रधान याजक जोशुआ. उपरांत ताणें म्हाका प्रधान याजक जोशुआक दाखयलो. तो सर्वेस्वराच्या दुता मुखार उबो आसलो आनी ताचेर आरोप लावंक सैतान ताच्या उजव्याक उबो आसलो. पूण इतलो भाग्यवंत जोशुआ हर एक कडेन जैत जोडलो, बसयल्ल्या गांवाक पावयलो, सर्वेस्पर देव ताच्या सांगात आसलो आनी असल्या की सैतान आरोप लावन आसा. सर्वेस्पराच्या दुतान सैतानाक म्हळें, सैताना सर्वेस्पर तुका गुन्यांवकार करूंक वय जेरुजलेम विंसून काडलेलो सर्वेस्पर तुका गुन्यांवकार करूंक. हो मनीस उज्यांतले काडलेले कोलीत न्ही. दुता मुखार उबो आसलेलो जोशुआ मेळ्ळीं उस्त्रां न्हेसून आसलो. कसलें उस्त्रां? धवें उस्तर न्ही, मेळ्ळें उस्तर न्हेसून आसलो. दुतान आपल्या मुखार उबे आशिल्ल्याक म्हळें ताची मेळ्ळीं वस्त्रां काडा. आनी ताणें जोशुआक म्हळें पळय हांवें तुजो अपराध काडला आनी हांव तुका उत्सवाची मुस्तायकी न्हेसयतलो. पळया ती मेळ्ळीं उस्त्रां खंयलीं? फातकाचीं उस्त्रां, अपराधाचीं उस्त्रां. नितळ व्यक्ती जाल्यार काय आसता? धवें उस्तर आसता, धवें उस्तर आसता. अपराधाची उस्तर येदो व्हडलो जोशुआ इतल्या जाणां सुटका दिल्लो देव असो व्यक्ती जर तर ताची परिस्थिती अशी तर. आनी हांवें म्हळें ताज्या माथ्यार ती एक नितळ रुमाल दवरूं आनी ताणें ताज्या माथ्यार एक नितळ रुमाल दवरलो आनी ताका मुस्तायकी न्हेसयली. सर्वेस्पराचो दोतो ताचे बोगलेक आसलो. तर जोशुआ की ताच्या कितलें ताचें तें आसल्यार ताका सोडून घेवंक जावना मोगाच्यान. हांवें थंय उडास दवरय जाय ह्या संवसाराचें झुजू रक्तामासाचें झुजू एक तर आत्मीक झुजू आनीकच झूज आसा. त्या देखून सांग पावल एफेसकारांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायान 10 ते 18 वाक्यान ते म्हणटा तुमचें झुजू रक्तामासाचें न्ही एगेन्स्ट प्रिन्सिपॅलिटीज अँड पावर्स म्हळ्यार त्या वयल्या शक्तींचें झुजू. आनी ताका एक बरें उदाहरण दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत आसा. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर एक देवदूत येवन दानियेलाक एक सांगत सांगूंक येता. खंय तो येता? देवाच्या सदरेतावन दानियेलाक सांगूंक येता. आनी तो कितें म्हणटा पळया 10 ते 13 वाक्य. पूण तेन्ना एका हातान म्हाका आपडलो आनी म्हाका म्हज्या हातांचेर आनी दिम्यांचेर उठयलो. ताणें म्हाका म्हळें दानियल देवाक भोव मोगाच्या मनशा हांव तुजे लागीं उलयतलो त्या उतराक कान दी. तुज्या पांयांचेर उबो राव कित्याक म्हाका तुजेशी धाडला. अशें तो म्हजे लागीं उलयतलो तेन्ना हांव कंपत्त उबो रावलो. ताणें म्हाका म्हळें दानियल भियेनाका कित्याक जाणवाय जोडूंक आनी तुज्या देवा मुखार तुका कालतो करूंक तुवें मौन दिलीं. त्या पयल्या दिसा सावन तुजीं उतरां देवान आयकल्यान आनी तुज्या उतरांक लागून हांव आयलां. पूण हांगा तो गमान दिया तो दानियल देवाक एक मानवल्लो व्यक्ती. ताका एक संदेश दिवंक हो दूत येवन आसा. खंय तो येता? देवातावन सर्गींतावन तो दूत येता. ह्या मानवल्ल्या व्यक्तीक एक संदेश दिवंक येता. पूण तो दूत म्हणटा 13 वाक्य पूण पर्सियाच्या राज्याचो रक्षक दूत म्हाका आड रावलो
देखून मिंगेल प्रमुख रक्षक दुतामदलो एकलो म्हज्या आदाराक आयलो आनी हांवें ताका थंय पर्सियाच्या राजाच्या रक्षक दुता सवें सोडला आनी शेवटेच्या दिसांनी घडचें आसा तें तुवें समजून घेवच्याक आदार करूंक हांव आयलां, कित्याक त्या दिसा विशीं एक नवें दर्शन आसा. थंयसर हांव येवंक आशिल्लो, पूण पर्सियाच्या दुतान रक्षक दुतान म्हाका येवन आड आयलें. थंयसर झूज जालें आनी एका कितें केल्यार देवान धाडलां, देवान विसरून घडल्या मनशा दिशेन धाडलां, पूण ताका पावोंक जाता आसना. आनी थंयसर सामेंगेल सर ताज्या सैन्या सवें येवन थंय झुजोवंक प्रारंभ जाता आसतना तो झुजता म्हणटना रैयकन ओयशीन येवन पडलो, आयलो आनी म्हणटा हांवें केदाळ्याक येवन पावपाचें आसलें, पूण थंयसर झूज जावन आसलें, म्हाका सोडूना. आनी तो परत म्हणटा ताजे विशय सांगल्या उपरांत तो परत म्हणटा 20वें वाक्य सांगता, विशय पुरो सांगता दानियेलाक. उपरांत तो म्हणटा 20वें वाक्य, तेन्ना ताणें म्हळें हांव कित्याक आयलां म्हूण तूं जाणाय, हांवें आतां पर्सियाच्या रक्षक दुता विरोध झुजोवंक वचोंक जाय आनी ताचेर जैत वेल्ल्या उपरांत ग्रीसाचो रक्षक दूत येतलो. एकल्या कडेन हांवें झुजाचें, ताजे उपरांत जैत वेल्ल्या उपरांत अनेक लोक ग्रीकाचो रक्षक देव दिता, ताजे वयरी हांवें झुजोवंक आसा. पूण सताच्या पुस्तकांत बरयलां तें हांव तुका सांगतलो, ह्या रक्षक दुता विरोध झुजोवंक तुमच्या रक्षक दुता मिंगेला शिवाय दुसरो कोणूच म्हजे सवें ना. जर जाल्यार एक आमकां रक्तमासाक दिसच्या दोळ्यांनी न्ही, वयर एक झूज चलोवन आसा. ह्या झूज ते विशिश्ट तरेचें झूज मोगाचें न्हू. हांवें सांगलें एक गट्ट मोठ तरणाट्यान धरल्या जाल्यार एका भुरग्याक कशें सोडोवंक जायना गे. ह्या अत्मीक झुजांत हांवें तुवें मनशा सैमान कशें सुटोवन भायर येवंक साध्य आसा. कश्ट कश्ट त्या देखून पळयत पुस्तक असं म्हणटा, कीर्तन 49 वाक्य म्हणटा, कोणूच मनीस आपणाचेच सोडवण करूंक शकना, आपले सोडवणेचें मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. परत हांव वचतां, कोणूच मनीस आपणाकचीच सोडवण करूंक शकना, आपले सोडवणेचें मोल देवाक फारीक करूंक ताच्यान जायना. म्हजें सोडवणेचें मोल म्हाका फारीक करूंक जायना, तुजें सोडवणेचें मोल तुका फारीक करूंक जायना. आमकां असाध्य मोगाचें न्हू. आनी ह्या वेळार स्वामी जेजू ह्या संवसाराक येवन आपलें रगत वळोवन म्हणटा, ह्या लोकांक सगळ्यांकी सुटका दिया. मुजेर बरोबर असल्या हर एका व्यक्तीक मुजें रगत आपणाचेर घेतलेल्या, मुजें रगत स्वीकार करतल्या हर एकल्या व्यक्तीक सुटका दिया म्हणटा सर्वेस्वर स्वामी जेजू. आनी त्या खातीर मोगाचें न्हू, जें कितें रगत हांव आनी तूं स्वीकार करता, जें कितें रगत स्वाम्यान जेजून वळयलां तें मात्र म्हाका आनी तुका विविध रितीच्या बंदणेतावन, आशांतीच्या बंदणेतावन, सलवणेच्या बंदणेतावन, अपमानालिसाच्या बंधनांतून, विविध रितीच्या संकश्टाच्या बंधनांतून, पिडेच्या बंधनांतून, सर्तच्या बंधनांतून सुटका दिवंक शकचें एकच एक तें जावन आसा सर्वेस्परा स्वाम्या जेजूचें रगत. मुखल्या हप्त्यांत मागणें जाता आसतना हाचे विशयी मुन दवरसून हांव हातूंत ध्यान करया. आयच्या दिसा एक उडास दवरया, जेजूचें रगत, तें सोडवणेचें रगत भोव गरजेचें. म्हज्यान तुजें थंय असाध्य भायर येवंक, ह्या बंधनांतून भायर येवंक मोगाचें न्हू, खंडिसावने असाध्य. त्या देखून सक्रामेंता मुखार हांव तूं आसता आसतना हें सक्रामेंत स्वाम्यान जेजून घडलो, म्हजी कूड आनी म्हजें रगत, आनी पवित्र सक्रामेंता मुखार, त्या घडलेल्या सक्रामेंता मुखार हांव तूं आसा मोगाचें न्हू. तर दोळे धांपून आमी सर्वेस्परा लागीं ह्या वेळार मुखलें हिलींग एंड डिलिव्हरन्स सेशन जाता आसतना आमी सर्वेस्परा स्वाम्या जेजू लागीं सांगया, स्वाम्यान जेजू तुजें तें भोव पवित्र रगत आमचेर आतां शेणय, आमच्या कुटुंबाचेर शेणय, आमकां सुटका दी स्वाम्या, आमकां सगळे भलायकी दी स्वाम्या, आमकां समाधान दी स्वाम्या, आमच्या समस्येतून निवार स्वाम्या. असल्या मोलादीक रक्ताच्या समक्ष मोगाचें न्हू हांव तूं आसा. आमीन. Let us surrender under the mighty hand of God. Let us ask God wisdom and grace upon our lives to do God's work and to follow God's word. Lord Jesus, we pray for all our intentions that we are surrendering unto you.
intentions for a good life, for a good spiritual, mental, and physical life. Lord, we pray for the physical ailments, different kinds of diseases, different issues in our body. We surrender it unto you. May by your grace, right now, let everyone be touched by the grace and the blood of Jesus. May the blood of Jesus cleanse us from the inside out. May the blood of Jesus grant us the grace, healing, and deliverance from all kinds of infirmities, all kinds of diseases, from all kinds of powers, tensions, and worries. Lord, we surrender the root cause of all our diseases. Lord, let it be sin, let it be our mistakes, maybe because of our thought patterns, maybe because of different kinds of naturally occurring diseases. We surrender all these to you through your divine blood. Cleanse us, heal us, and restore us. Lord, we pray right now that by your grace and by your blood, let us each and everyone be cleansed and let us be a new being. Lord Jesus, we surrender our mind unto you. Lord, we pray that you cleanse our mind through your precious blood. May the grace of God come upon our mind to hear the voice of God, to think according to God's will and according to God's word. Lord, we surrender our heart also unto you. May our mind and our heart be cleansed by the grace and mighty hand of God. Whatever we do, may us be able to meditate on the Lord's word day and night and be fruitful in everything that we do. May our soul today be prosperous by the mighty hand of God. Jesus, we surrender our different issues to you. Let every trouble which comes from the heart, anger, hatred, and all kinds of other kinds of emotions which are not according to the fruits of the Holy Spirit, we surrender them unto you. Right now, Jesus, grant us the grace to receive your grace, to have a new character, to live a life according to your will. We pray this in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. मानसम को 65. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ, ನನಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಏನಾಗಿರಲು, ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರಲು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಏನಾಗಿರಲು, ಸೈತಾನ ಬಳಿ ಬರಲು. ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಲಿಯಾದರು, ಮರಣವ ಗೆದ್ದಿಹರು. ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಲಿಯಾದರು, ಮರಣವ ಗೆದ್ದಿಹರು. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ, ನಮಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪವ ಶಾಪವ ತಾಳ್ಹೊತ್ತು ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸುವನು. ಪಾಪವ ಶಾಪವ ತಾಳೊತ್ತು ಬಂಧನದಿ ಬಿಡಿಸುವನು. ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತಲೇ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವರು.
ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತಲೇ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಕಾಯುವರು. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ, ನಮಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಮಿಂದಿರುವೆ, ನಮಗ್ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೇಡು ನನಗಿಲ್ಲ. Lord Jesus, we pray that you sprinkle your blood upon us, that we may be protected from all kinds of diseases, from all kinds of spiritual, mental, and physical attacks. Lord, how you guarded and protected the Israelites, we pray that you may protect us, protect our house, protect our community mightily by your blood. Jesus, may your blood sprinkle over us. May the rivers of mercy flow upon our lives. Jesus, we pray right now for our families. We pray for our financial situations. We pray for different situations that we are in. We surrender the marital relationships of different individuals. We pray for the youth who are planning to go abroad. We pray for the youth who are searching for a job. We pray for the youth who are praying for a good life. Lord Jesus, touch their lives. May the fire of the Holy Spirit come upon their lives mightily. May the touch of the Holy Spirit come upon their life. Jesus, we surrender everyone unto you. May us all burn with the fire of God. Lord, right now we pray that your blood may cleanse us more deeply. May your blood touch us, Lord Jesus, right now as we sing the hymn chorus again. May your blood touch us. We pray when your blood showers upon us, let your mighty fire sprinkle upon our families, sprinkle upon our workplace, sprinkle upon everywhere we go. May the mighty touch of Jesus come upon us. The Lord Jesus is saying that when you pray over the blood of Jesus, your life will be blessed. All kinds of infirmities, all kinds of blockages will go today. The Lord Jesus is granting grace. The Lord is showing that many people who are watching this right now are being touched by the blood of Jesus. The Lord is telling, even though you are not here right now, you are being blessed. I see individuals who are present here who do not have a good family relationships right now is being touched. Especially a son is being touched due to the mother's prayer. The Lord is also showing many family disputes, many property disputes are being broken right now. The Lord is showing many individuals who were thinking, why this suddenly happened? We were living together happily. We were living together peacefully with our neighbors. Why is this happening? Right now, by the blood of Jesus, all kinds of blockages are being broken. All kinds of blockages for proposals and for marriages are being broken. The Lord is also blessing and anointing the tongue. Right now, the Lord is telling, I will break every chain and cleanse you and build you. The Lord is telling, the Lord is also showing the old age homes being more empty in the coming days when we pray in the blood of Jesus, because the Lord is going to bless the families and give divine unity in the family. The Lord is going to fill each one of us with His grace. Jisu charuktan, Jisu charuktan, Saitam kantelapta, Hallelujah. Jisu charuktan, Jisu charuktan, Saitan koi down ta. Jisu charuktan, rau chakta, sangkona ka adang sakta. Jisu 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 charuktan, Saitam Jisang asa.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमिस्त मी दिबी गेल्या मगचनो एक घडी आमचे दोन्ही हात बहु पवित्र सक्रामेंताने आम्ही उभा अंदरिया मगचनो यात आम्ही उभा अंदरताना आमका कोणाक सुमयाच्या पांयतळा उभा अंदरूंक जाय तांकां आमी उभा अंदरिया तांचे खातीर विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया मगचनो आमचो भाव पवित्र आत्म्याचें गीत एक चरण गायत आसतना पवित्र आत्मो आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागच्या हर एकल्याचेर ह्या वखदां देवून येवं दी म्हणून विशेष तरान आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हर एक आमची भाव भयणी हर एक आमची कुटुंबां अभिषेक्त जावं दीत म्हणून ह्या घडये विशेष तरान आमी मागया मगजनो त्या सुमया कडेन आमी मागया त्या पवित्र आत्म्या वतू आमी कोणा खातीर मागता खंयच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता ते हर एक कुटां पवित्र जावच्याक नंदन जावच्याक आमी ह्या घडये मागया प्रत्येक जावन पवित्र आत्म्याचे सकत आमी मागता आसतना मालगड्यांक आजो आजी प्रायवंतांक पिडेस्त भाव भयणी त्या सुमयात आमी उबा अंदन आमी मागया मगचनो ಸರ್ವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸರ್ವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಹರುಷ ಸರ್ವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಸರ್ವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಬಾಳಿದರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಹರ್ಷ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಸರ್ವರ ರಕ್ತವು ಕೆಂಪಲ್ಲವೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ಸರ್ವರ ಬದುಕು ಕೆಲ ದಿನವೇ ಸ್ನೇಹದಿ ಬಾಳೋಣವೇ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿರಿ ಯೇಸು ಪ್ರೇಮವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರಿ Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Idia boda sakramenta sestang naman koruya purbilia tiaru pabotla novioriti adarya salvon vecha uskutvisvya bavattache botevya Sembapa
तसे स्फुरता उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा सस्ता सस्ना एका ताळ्यान असिता तुका दोगांच्या स्पिरिता sama sami navarta प्रार्थुया ये देवाविची सक्रमेंत घाल तुझ्या कष्ट सवगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडण्याचो बल सदांच आमचेर आमी बगी स्वर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen.